जेजून दुसऱ्या पावटी आपल्या शिसांक आपल्या कष्टा मरणा जीवनपणा उदेशी पयलेंच सांगून दिवची गजाल एक नवेसा वाटापता. हांगासर जेजू पयल्या पावटी आपल्या मरणा विशीं उलयतना मनशा पुताक वा आपणाक धरून लोकांच्या हातान दितले म्हणटा. 16व्या अध्यायांत हे गजाली विशीं उलयतना जेजून आपणाक हातान दिवचे विशीं सांगूंक नासलें, पूण 20व्या अध्यायांत आनी उपरांत निमाण्या अध्यायांनी निरंतर हें आमी आयकतल्या आनी ह्या मुखांतर जेजूचो प्रवाद खरो जाल्लो समजतल्या. तेच परी मातेवाच्या निमाण्या अध्यायांत तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो म्हणली आयचे सुवार्थेंतलीं प्रवादी उतरां तो हांगा ना. ताणें सांगल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया ताका निकेपिल्ली सुवात पळया म्हणल्यार उतरांनी खरी जातली. हाचे बराबर सुवार्ता आनी एक गजाल आमचे समोर दवरता. जेजू थंय आनी ताच्या मिसांवांत उदेल्ल्या देवाच्या राजांत ताची पाटलाव्यां राजाची भुरगीं आनी तांणी नास जावंक आसच्या देवाळाक तिरवोबांची गरज दिसना. तांकां बांदी नासतना आसचें स्वातंत्र्य आसा. तरी मोगा आनी पेल्या हुस्केचे नदरेन वा हेरांक कश्टांत घाली नये म्हणल्या कारणाक लागून देवळाक तिरवोबांचे विशीं जेजू उलयता. जेजूची पाटलाव्यां एके नवे मांडावळींत रिगलेली देवाच्या राजाची भुरगीं म्हणलें हांगा महत्वाचें जाता.